प्रपोजल दिले तुका स्ट्रेट अलाइनमेंट मेळटा वयली जागा वयल्यान घ्या आम्ही दिताले फी दिताले तुम्ही मेजरमेंट एक्वायर्ड लँडा भितर जर कितें आसा ते दाखोवंक शकता पूण एक्वायर्ड लँडा भायर ना ती प्रत्येक ओनराची करची एक्वायर्ड कितें लँड आसा तुमचे कडेन 15 मीटर रोड दाखयला आनी एक्वायर्ड ताचे भितर कितें आमी मेजरमेंट करता ते आमी भायले घेवन मेळटा ना ऑर्डर पंचायती घायल्या नोटीस सेपरेट PWD घायल्या तांकां जाय जाल्यार तांच्यानी असिस्टंट PWDचे घेवपाचे तशें न्ही तांकां जाय जाल्यार असिस्टंट PWDचे घेवपाचे पूण सद्याची ऑर्डरी प्रमाणे जबाबदारी दिल्या ती पंचायतीक दिल्या आता प्रॅक्टिकली आमी उलयता कितें सेक्रेटरी सगळे रेकॉर्ड दवरता न्ही आमकां कितें खबर आहा ते येतले वतले रेकॉर्ड ताजे कडेन आहा न्ही ताकाच सांगचें पडलें म्हज्या अंडर सगळें आसता हांव फोन जालो थंय PWD हेड ऑफीस पणजी ताणी सांगलें एक्वायर जावना इंक्लुडींग सेटबॅक दोन्ही सायडीन 3 मिटर ताका सेटबॅक आसा एक्वायर जावना ताचेर म्हाका सांग आमच्यातल्यान कोणा तरी सांगलें 25 मीटर एक्वायर जाला म्हणून अरे आतां ना पण आमी कोणाक तरी सांगला आमी कोणाक सांगना न्ही हांगा ऑफेन्सीव करपाचें काय ना ना आयज आमी कशें जालें म्हणजे जो एक्वायर जाला तितलेच ती सेंट्रल टेक्निकल कोणाक ना टेक्निकल बरोबर प्रत्येकाचो डिमांड ना प्रत्येकाचो डिमांड आसतलो आमकां एक्सप्लेन कर ऑर्डरी प्रमाणे सेंटर लायन दिवची मीस मारल्या ते कशें मारल्या सेंटर लायनी प्रमाणे आसा काय कितें टेक्निकली चेक करून दाखोवचें पडटलें प्रॅक्टिकल हांगा जो लोक आतां जमला पळय लोक हांगा कोण घुसना बरोबर सांगा भितर आयज हायकोर्टान डायरेक्शन आमकां दिल्लें आसा बरोबर आमच्या सेक्रेटरी डायरेक्शन दिला इन्स्पेक्शन करचें रोड सायड कितें आसा जे रोड जो एक्विजिशन जाला तेच्या भितर जे कितें स्ट्रक्चर आसा ते आयडेंटिफाय करचें आनी हायकोर्टाक दिवचें म्हणटा आतां हांवें आयज हांव लोकांच्या वतीन उलयतां कारण आमी जेन्ना लोकांक आमी मिटींग घेवन अवेरनेस दिल्लो की अशें सोल्युशन जावपाचो आसा तेन्ना लोकांनी बेश्टें पॅनिक जावपाची गरज ना आमी जे लिगली आसा आनी लोकांची घरां दारां शॉपां आनी कितें आसा ते आपापल्या सुवातींनी आसा जाल्यार ताका आमी इलिगल म्हणूंक शकना एज पर द कमिटमेंट बाय द गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री जे लोकांच्या प्रॉपर्टीन बांदता पळय ते आमी इलिगल म्हणूंक शकता अशें आमच्या मुख्यमंत्र्यान म्हटलां आयज आमचो सेक्रेटरी आसा सरपंच आसा पंचायत बॉडी येयल्ली आसा इन्स्पेक्शन करपाक सो हांवें ताका रिक्वेस्ट केल्या एज अ गांवकारांच्या वतीन हांवूय पंच मेंबर पण हांवें ताका रिक्वेस्ट केल्या सरपंचाक केल्या सेक्रेटरीक केल्या जो पर्यंत PWD डिपार्टमेंट येयना हांगासर आनी आपलो आयडेंटिफाय करिना जो जागो एक्विजिशन जाला हांगासर म्हाका दिसता खंयच्याच जाग्यार डिमार्केट केल्लो जागो ना आणि पंचायत म्हाका दिसता डिमार्केट केल्लो जागो ना आमकांच खबर ना वी कॅनॉट आयडेंटिफाय खंय जागो आसा PWDचो सो डायरेक्टली आमी कोणाची घरा दारां मेळचूंक शकना इट इज अ ऑफेन्सिव म्हणूंक शकता आमी आणि आमी तेन्ना इलिगली कन्स्ट्रक्शन जेन्ना आमी मेजता पळय फर्स्ट ऑफ ऑल एज पर पंचायत राजा प्रमाणे वचूंक जाय जाल्यार त्या कन्सर्न मनशाक आमकां नोटीस धाडची पडटा बरोबर न्हू सर सो आमी आज पर्यंत खंयच्याच स्ट्रक्चर होल्डरचो कोण आसा ताका आमी नोटीस धाडूंक ना आनी ना एक्झॅक्टली तेच हांव सांगता सो म्हाका दिसता आयचे हे जे इन्स्पेक्शन आसा पळय लोकांच्या वतीन हांव सांगता लोकांची एकूच मागणी आसा हे इन्स्पेक्शन थ्रू प्रॉपर चॅनल जावचे अलॉंग विथ द PWD बिकॉज रोड जो कोण आहा हेडेड बाय कोण PWD डिपार्टमेंट रोडाचो कोण तो इन्चार्ज येवंक जाय हांगासर आमी म्हाका दिसता पंचायतीन ऑलरेडी तांकां लेटर धाडला PWD पण ना ताका कॉपी धाडला आमी तुमी येयात म्हणून दाखया तुमचो रोड खंय आनी कितें एक्विजिशन जाला काय आतां काल आमकां प्लान दिला पयलीं जेन्ना जो रोड एक्विजिशन जाला रोड खंय आयडेंटिफाय आमी जावंक शकता बिकॉज आमचे टेक्निशियन कोण ना तो कन्सल्टंट मनीस येवंक जाय ना PWDचो तो कित्याक PWDचो रोड म्हणटा जाल्यार तेंचो कोण तरी एक ऑफिशियल जाय न्हू
ते लोक सगळे आमचे सगळे ग्रामस्थ आणि आमचे सेक्रेटरी प्रभू आहेत आणि आमच्या गावचा सरपंच राजेश तसंच डेप्युटी सरपंच तारा आटपडकर आणि आमच्या 11 वॉर्डातले पंच मेंबर ज्या इलिगल कंस्ट्रक्शन स्वरूपात गाईडलाईन जे हायकोर्टात दाखवल्या त्या हायकोर्टात आम्ही चॅलेंज करणार तुमची जी लाईन असा ती तुम्ही लाईन घ्या पण हो नसतो जो पडी खरं असला 6 मीटर असतो 6 मीटरचा पाचेगाव सेम झाल्या अपराध हो 10 मीटरचे पाहलो आणि त्या त्यांनी झालं हेमा मानेचे गाव कसो रस्तो असतो हो रस्त्याची परिस्थिती बघा आता आणि ह्या रस्त्यात होत असतो याची डागडुजी करून सुसरीत करतो असो मी पंचायतीकडे आमच्या आमदार जिल्हाकडे आणि ग्रामस्थाकडे मागता हो तो इतकं असतो तुमचा जर 4 लाईन जाईल तर राष्ट्राच्या वडाकडे तुम्ही 4 लाईन भरा आणि ह्या पंचायती ह्यांच्यानी सगळ्यांनी गाव साईडी लावचे पब्लिक साईडी लावचे आमका मोठा त्यांना बेनिफिट किती मिळाला आणि त्यांना रेग्युलर कसे करतले ह्या पंचायतीन आमका सांगता आणि आपला काम पुढे देतात व्हायचा आणि ह्या काम करताना आमचे मांजराचे आमदार शेठ यांनी या वाड्यावर येऊन आसकावडा देववाडा तसंच मारवाडा बदलामात 200 या रस्त्यांवर रुंदीकरण व्हायचा त्या रुंदीकरणावर त्या सगळ्या ग्रामस्थ आपल्या विश्वासात घ्यायचे आणि या रस्त्याची वाट लावचे एका जर ह्याच्यापेक्षा होऊन जर रस्तो जाओ जिथं आणि पब्लिक त्याला पोहोचणे फोन राष्ट्राच्या वडाकडे भरतो आमचं कोणाचा त्याला विरोध ना आम्ही सगळे त्याला सपोर्ट करता हायकोर्टाची ऑर्डर येयलेली आसा की जितले एन्क्रोचमेंट जाला खंय ती पंचायतीन म्हणजे हायकोर्टान धाडला म्हणजे रस्त्या खातीर तेका लागून आयज आमी हांगा येयले ते एन्क्रोचमेंटाचे सायड इन्स्पेक्शन करच्या खातीर तो आयज आमकां ह्यो रोड खंय डिपेंड कसो डिपेंड आहा तो आमकांय खबर ना हेची मिडल लायन खंय आसा PWD आमी ऑलरेडी लेटर केल्लेले पूण PWDचो आयज कोण मनीस आमच्या बरोबर ना सध्या येवकच ना हय सो आतां आयज आमच्या लोकांचो सगळ्यांचो डिमांड आहा की PWDचे बी सगळे येवपाचे म्हणून आनी तेंच्यांनी एक्झॅक्ट एन्क्रोचमेंट कशें आहा ते दाखोवपाचें कित्याक हांगासर निजय ना ते आमकां करपाक व्हेरी डिफिकल्ट वयता तो आमचे आतां परत फाल्यां आमी आमदाराकय इवन आमी सांगलेलें आसा फाल्यां 4:30 आमदारां वांगडा आमची मिटींग आसतली म्हणजे सगळ्यांक लोकांक घेवनच आसतली मिटींग कित्याक लोकांक एश्युरन्सय जाय की बाबा आमचे हे स्ट्रक्चर्स वयतले ते खंयचे स्ट्रक्चर रेग्युलायज जातले खंयचे कॉम्पन्सेट मेळटले ओल्ड स्ट्रक्चर बी जाता तांकां कॉम्पन्सेट मेळटले काय ना हे सगळे लोकांक एश्युरन्स जाय ताका लागून हे आयज आमी हांगासर येयलेले पूण आयज हे सायड इन्स्पेक्शन आतां ही फुडली एक्शन आहा ती फाल्यां ही मिटींग जातली आमदाराचे कितें एश्युरन्स जातले बाकीचे कितें तेच्या वचून आमी डिसायड करतले आयचो जो हायकोर्टाचो जो डायरेक्शना प्रमाणे आयज पंचायत सेक्रेटरी जो मेन MDR रोड हांगासर येयल्लो इन्स्पेक्शन करपाच्या टायमार पण हांगा लोकांचो जो जमावण लोकांची मागणी आसली की पंचायती कडेन एज पर जो PWDचो जो प्लान आसलो पळय तो कालूच आमकां पंचायतीक मेळ्ळा पण प्लान मेळोन जो टेक्निकल पर्सन जो आसलो पळय PWDचो तो हांगासर आमी ताका रिक्वेस्ट केल्ली आपयल्लो सरपंचान ताका लेटर धाडलेलें पूण तो हांगा येवंक ना आनी हांगा येवंक नासल्या कारणान आमच्या पंचायत सेक्रेटरीक डिफिकल्ट जालें की खंयचो तो जागो आसा पळय जो पंचायत PWD एक्विजिशनाक आसा हो डिमार्केट केलेलो खंयच काय ना हांगासर बाउंड्री वॉल सो ताका लागून पंचायत सेक्रेटरी कुड नॉट आयडेंटिफाय दॅट वीच स्ट्रक्चर इट इज इन MDR रोड आसा ओर एन्क्रोचमेंटान आसा सो हांगा आतां परतून एकदा सेक्रेटरी साहेबान आमच्या म्हाका दिसता परत लेटर धाडटा म्हणल्यार PWD डिपार्टमेंट आनी ती मागीर कितें एप्रोप्रिएट एक्शन आहा पळय तो मागीर तेच्या उपरांत घेतलो